आणि आता पुराय खबरो. मरीना आणि ब्लू सर्टिफिकेशन प्रकल्प जालो तर गोंयच्या नुस्तेमार लोकांक ताचो त्रास जातलो. मरीना प्रकल्पाक लागून नुस्त्याच्या पिकाचेर परिणाम जातलो. हाका लागून ह्या विशयाचेर निर्णय घेवच्या पयलीं मुखेलमंत्र्यान नुस्तेमार लोकांकडे विचार विनिमय करचो अशें जुजे फिलीप म्हणटा. डिफर्ड किती म्हणटा तूं? ना हांव डिफर म्हणना. जेन्ना हे पब्लीक हियरींग हे आयज जर मागला जाल्यार म्हाका जाय कितें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे हियरिंगाचे पयलो जो स्टेक होल्डर आहाय जो फिशरमॅन आहाय तांकां सीएमान आपयन हाडचे आनी तेंकडे पयलीं तेंची भाजी पयलीं अंडरस्टँड जावन सोजमोन तेणें तेजेर एक हियरिंगा पयलें हें तेणें कोडोन घेवचें. हांव जाणा एक फिशरमॅन म्हणटा तो वसलो, म्हजो पांय आसलो पयलो, म्हजो पांय घोडियालाक खबर नासली. घोडियालाचो टायम खबर नासलो आनी घोडियालाचेर टायम ताका कळूंक नासलो. पूण म्हजो पांय एक्झॅक्टली टायम वयर चंद्रिमाक पळोवन तो टायम सांगतालो आयज टायम कितलो जाला तो. म्हणटकच फिशरमॅन म्हणटा ते अशें एक पाटी दर्याक हात लावन देखून ते सांगताले आयज ह्या उदकाक हात लायलो काय ना, उमकें नुस्त्याक ह्या दर्यान आयज येतले आनी उमकें नुस्त्याक येवन ह्या नुस्त्याक आमी मारूंक उमक्या टायमार भायर सरतले. म्हणजे फिशरमॅन कितें आहा जे स्टेक होल्डर जे आहा हें काम म्हणटा तो सीएमान कॉन्फिडंटान पयलो हियरिंगा पयलो घेवपाकूच जाय. आनी हांवें पयलें सांगलां ते भाशेन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हेजेर इल्लेशें पावल जे हियरींग जावचे पयलें हें पावल तेणें मारचें.